प्रश्नकालाक सुरुवात करूया. Speaker sir, under Rule 49. I may be permitted to ask star LQ number 1A. Speaker sir, उत्तर छापील कागदाप्रमाणे सर. Speaker sir, म्हाका मंत्र्या कडल्यान कळपा जाय what is the process of getting the DSS pension cleared. पयलींच्या गव्हर्नमेंटान कशें आशिल्लें, आतांच्या गव्हर्नमेंटान कितें आसा, टायम पिरियड कित्याक लागता आणि चेंज समज प्रोसेस जाला जाल्यार कित्याक? प्रोसेस काही चेंज जावना. सुरवाती पासून जो एप्लिकेशन भरता एप्लिकंट बेनिफिशरी ते एप्लिकेशन जेन्ना सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक सबमीट करतात आणि मागीर ते एप्लिकेशन परत जेन्ना BDOन आमचो सोशल वेलफेअराचो एक फिल्ड ऑफिसर बसता तो ते सगळे व्हेरीफाय करता आणि ताचो रिपोर्ट सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट धाडटा आणि ताजे उपरांत मागीर जे सगळे स्क्रुटिनी जावन ते मुखार सँक्शनाक वता. टायम कितलो लागता? न्ही सहसा असो टायम लागना. आयज पर्यंत जितली म्हणून एप्लिकेशन आयिल्लीं आसात फाटल्या वेळार ती सगळी क्लियर जाल्लीं आसात. आतां आमचेर 10,812 एप्लिकेशन आसात, पण तातूंतली 5,863 जी आसात ती आतां सँक्शन जाल्लीं आसात. स्पीकर सर, पयलींच्या गव्हर्नमेंटा वेळार सर्वे जातालो आणि DSS फॉर्म्स क्लियर जातालीं. आतां गव्हर्नमेंटान फॉर्मेट चेंज केल्लो आसा. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक एप्लिकेशन वतकर GALान वता, GALांतल्यान स्क्रुटिनी डिपार्टमेंटाक वता, स्क्रुटिनींतल्यान तुजे सर्वे जाता, सर्वे जातकर तुका सँक्शनींग ऑथॉरिटीक वता आनी सँक्शनींग ऑथॉरिटी जातकर मागीर तो चेक इश्यू जाता. जे 1 म्हयन्यान काम जातालें ते आज जवळ जवळ 7 ते 8 म्हयने लागिल्ले आसा. लास्ट सँक्शन जे जाल्ले ते ऑगस्ट 2012. सँक्शन जे आमी DSSचे मागता स्पेशली सिनियर सिटीजन्स ते स्पीकर सर गव्हर्नमेंटान 1,000 रुपया आशिल्ले ते 2,000 रुपया केले. आज तो मनीस इज डिपेंडंट फॉर हिज पर्टिक्युलर थिंग्स ऑन द गव्हर्नमेंट फॉर दॅट मंथली पेन्शन. ताजे मेडिसीन आसा, ताजे बाकीचे खर्च आसा जे तो राविल्लो आसता ते पयशे म्हयन्याक मेळटले म्हणून. वायट दिसता जेन्ना तो पासबुकाची कॉपी घेवन येता आनी म्हणटा सर हे आमकां अजून पयशे क्रेडीट जायना कित्याक काय म्हणून. म्हजे कडेन अशी इन्स्टन्स आसा स्पीकर सर, महादेव वळवयकार पेनादी फ्रांक जानेवारीन 2,000 रुपया क्रेडीट जाले जानेवारीचे आणि ताज्या पयलीं क्रेडीट जाले ऑगस्ट 2012. सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 4 म्हयने ताका पयशे येवकूच ना. अशी एक इन्स्टन्स न्ही, जवळ जवळ 20 इन्स्टन्सीस परवरच्या वाठारांत म्हजे कडेन आसा. म्हाका प्रश्न आसा मंत्र्यांक, हे जे ऑलरेडी डिपेंडंट जाल्ले आसता तांकां तुमी डिले करता आणि रिजन दिता ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिजन्स तुमी डिले जाल्या म्हणून. म्हाकाय कळुनी की हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिजन्स कसले. स्पीकर सर, हांगा कोणाचो पर्पजली डिले करपाचो आमचो उद्देश ना, पण आमच्या सरकारान जे आतां तुमी सांगल्या प्रमाणे 1,000चे 2,000 केल्यात, अशे 1,16,857 बेनिफिशरी आसात. आणि हे सगळे करता आसतना तांकां आमी 22,58,00,000 रुपया दर म्हयने दितात. 60 वर्साचेच न्हय, तेतून अपंग आसात, तातून विधवा आसात, अनेक गजाली आसात. हे सगळे करता आसतना म्हजे कडेन जर तूं एक केस हाडून दिल्ल्यो जाल्यार येन्ना म्हाका दिसता तुज्या हितून ते क्रेडीट जाता आशिल्लें. पूण ह्या संदर्भान आमी जेन्ना सदां मेळटात तेन्ना अश्यो ह्यो गजाली आमचे नजरे हाडून दिवपाक जाय. आणि सरकार आसा त्या सरकारचो खंयचोय हेतू ना की कोणाकच अशे पयशे दिवन रावना आमी. स्पीकर सर, इंडिविजुअल केसेस काय? Speaker sir, I want to clarify. If he has got in January and if he has not got for 4 months, then he has to inquire, because जानेवारीचे पैसे मेळ्ळे आनी फाटले पैसे मेळून ना अशें जावं ना. फाटले पैसे सगळे रिलीज जाल्या. देर मायट बी 2-3 reasons. One, the bank has mixed up his ECS or something like that. Number 2, there might have been double beneficiary in his along with him. I don't know the particular case. I can't, after 1,16,000, no answer can be given to you on the spot.
But there are cases where it has been found that in a husband-wife claiming the benefit, then the department stops for some time to recover the arrears and then starts again. तशें आसूंक शकता. So this case will have to be referred to the department, will give the reply. But if he has got January payment, that means September, October, November, December payment has been released. हांवें ही एक जे एग्जांपल दिल्या ती मातशी इनोवेटिव्ह केस, वेगळी केस, रेअर केस, युनिक केस. दुसऱ्यो केसी ज्यो आसा फ्रॉम डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी पेमेंटूच येवना, तांचे कितें? सगळ्यांचे पैसे 1 minute. हांव फायनान्स म्हणटा. स्पीकर सर, सगळ्यांचे पैसे रिलीज केल्ले आसा 100%. आमकां सांगता ऑफिसांतल्यान फ्रॉम द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट एप्रिलाच्या मागीर तुमकां पैसे मेळटले. तांकां जाणट्यांक सांग एप्रिलाच्या मागीर यो म्हणून. ताचें नांव म्हाका सांग, हांव ताका तुज्या समोर हजर करता. ही विल रिप्लाय टू यू इन फ्रंट दॅट द मनी हॅज बीन रिलीज. आय एम टॉकिंग अबाउट द केसेस वेर मनी इज नॉट क्रेडिटेड. स्पीकर सर, आय एम नॉट गेटिंग इन टू केस तो रिस्पॉन्सिबल मनीस कोण. आय एम गोईंग बाय द सिस्टम ऑफ द डिपार्टमेंट. एक मिनिट. हांव तुका होम मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टर म्हणून एश्युअर करता की ऑल मनी हॅज बीन रिलीज्ड. Everything has been released, other than where there is some question mark. So when I say this, if you have a query, then either you quote the name of the person who are giving you that information. I will bring him in your presence outside in the lobby in the afternoon, and he will clarify to you that everything has been paid. There are reasons like bank might have, we have found that the current bank which are dispersing the money, they are delaying sometime. But there are delays. If he has not received, there might be some other reason which has to be found out why it has not been received. But as far as government is concerned, and as a finance minister, I can tell you every payment has been released from our end. Every payment. Speaker right sir, up to date. म्हजो एक लास्ट प्रश्न आसा. हे जे केसीस आसा जे हांवें घेतल्या तांकां सर्वे मागलो, एफिडेविट दिल्लें आसता तरी सर्वे मागलो. सर्वे मागतकर तांचे कडेन लायव्ह सर्टिफिकेट मागली, ती दिली. म्हज्या प्रमाणे जे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक सगळे दिल्ले जे आसा, जी गरज आशिल्ली ती दिल्ली आसा. गव्हर्नमेंटाच्या नजरेक हाडूंक सोदता की हे फॉर्म केसी आसा पळय त्यो मिनिस्टरा कडेन व्हरच्यो आनी तो सॉर्ट आउट करून घेतलो. ज्यो केसी आसा आमच्यो परवरी नाल्यार गोंयच्यो खंयच्यो त्यो तुमी आमकां विदीन टायम फ्रेम जाताले 31 मार्चाच्या पयलीं त्यो सॉल्व करून दिवच्यो, ही म्हजी मागणी आसा. समज कोणालेय केसी आसले जायत ताणें त्यो म्हाजेकडे दिवच्यो, हांव ते सॉल्व करून हांव त्यो केसीस दिता. म्हाका 31 मार्चाच्या पयलीं सगळ्यांचे रेग्युलरायज करून दिया. थँक्यू. प्रमोद सावंत. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांचे पयलीं हांव अभिनंदन करता, कारण तेंच्यांनी 1000चे 2000 केल्ले आसा. त्या खातीर सगळ्या जाणट्यांक 2,000 मेळपाक लागल्या. म्हाजो प्रॉब्लेम 3 प्रॉब्लेम आसा तांच्या कडेन तशें की तेंच्या कडेन जे फिजिकल हँडिकॅप सर्टिफिकेट मागता, जेन्ना जीएमसीचे खंयचोय पेशंट आयदर तो अर्धांगी जाल्लो आसूं किंवा खंयचोय आसूं, तो वता ती सर्टिफिकेट मागता. ते सर्टिफिकेट इश्यू करतात फिजिकल हँडिकॅप. एक तर जो पॅरालायसीस पेशंट जाल्लो आसा ताका न्यूरो सर्जन सर्टिफिकेट दिता आनी मेडिकल सुप्रिटेंडंट. बट जेन्ना ती सर्टिफिकेट सोशल वेलफेअरचो डायरेक्टर थंय पळयता, तो सांगता ती ऑर्थोपॅडीक डॉक्टरान दिवपाक जाय आसली. आतां त्या पेशंटाचो कितें प्रॉब्लेम, पेशंट तो कितले फावटी मारतलो, ती तो सर्टिफिकेट थंय वॅलीड म्हणना. तूं जीएमसीन चल आनी परत ती दुसरी सर्टिफिकेट घेवन यो, जाल्यारच तुका पेन्शन मेळटली. असो म्हणून तो बाबडो आतां फिजिकली हँडिकॅप जो अर्धांगी जावन घरान आसा तो कितले फावटी जीएमसीन वयतलो. एक तर तितून कितें तरी तुमी चेंजीस करून घेवचे पडटले. हो एक प्रश्न तांकां. दुसरो, आमी पळयता जेंकां एक दोळो ना म्हटल्या उपरांत आमकां साहजीक दिसता हो मनीस 50% हँडिकॅप पळोवपाक दिसतले, कारण हो प्रश्न तसो हेल्थ मिनिस्टरांकूय रिलेटेड आसा. दोनूय प्रश्न म्हाजे. बट तांकां जेन्ना मेडिकलान वता तेन्ना तांकां 30% सर्टिफिकेट मेळटा अकॉर्डिंग टू देर मेडिकल नॉर्म्स. बट तातूंत कितें तरी मिनिस्टरान लक्ष घालून स्पेशली जेंकां एक दोळो ना, एका दोळ्यान दिसना, तांकां 30%चेर पेन्शन दिवपाची सोय करपाक जाय. कारण पूर्ण गोंयांत मेळोन जवळपास 1000 लोक अशा पद्दतीचे आसा. ते सगळे आमच्या मंत्री, आमदार किंवा सगळ्यां कडेन कॉन्टॅक्ट करता आसतना आपल्याक पेन्शन मेळना म्हणून. बऱ्याचशा मंत्र्यांनी हो विशय घेतलेलो आसा. त्या खातीर हेल्थ मिनिस्टर आनी तुमी मिनिस्टर दोगांनी मेळून हो विशय सॉल्व करपाक जाय. 2 आनी एकूच तिसरो प्रश्न वांगडाच विचारता, कारण तुमी वांगडाच सांगला जेंचो डेथ जाल्ली आसा तरी पेन्शन तुमी अकावंटार धाडटा, तुमकां खबर ना डेथ जाल्या म्हणून. आनी डेथ जाल्या आसतना सुद्दां तेंच्यांनी जर आपले पयशे विथड्रॉल केले, 6 म्हयने पासून डेथ जाल्या उपरांत पयशे विथड्रॉल केले, तांचेर तुमी एक्शन कितें घेतली हें सांगचें. आमचे जे ऑफिसर आसात, म्हणजे हांव सांगूंक सोदतां ऑनरेबल MLAक की तांचें काम दोतोरकीचें न्ही, तांचें काम बाकीचे पेपर आहा ते स्क्रुटिनी करपाचें. एकदां दोतोरान 40% डिजेबिलिटी दिली
की मागीर ताका ते मेळपाकच जाय आनी अशें समज केसी आसल्यार तुमी म्हजे कडेन हाडून दाखोवच्यो 40% प्रत्येकाला 1000 म्हणजे 2000 तो एलिजिबल जालो हांव स्पश्ट सांगूंक सोदतां. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांच्या लक्षात हाडून दिता हांव की ते 40% डिसेबिलिटी दितात, बट ती इश्यू करता खंय तरी न्यूरो सर्जन आनी तांच्या डायरेक्टरांक ती इश्यू केल्ली जाय आसता ऑर्थोपेडीक सर्जनान. त्या खातीर आतां हो घोळ न्यूरो ऑर्थो हो सामान्य मनशाक कळना. त्या खातीर तेंच्यांनी आनी हेल्थ मिनिस्टरान मेळून एक कितें तरी जीएमसीन ठरवचें, ती कोणी दिल्यार बाबा ह्याय मनशाक दिल्यार जाता तसो सर्क्युलर काडचो तेंच्यांनी. कारण गोंयच्या तमाम जनतेक त्रास जाता, कारण प्रत्येक फावटी कितले फावटी वतले तेंचो डायरेक्टर सांगतलो ना चलना आनी तो मुळात अर्धांगी जावन घरान आसता. न्ही हे संदर्भात ह्यो ज्यो गजाली तुवें आमच्या मुखार मांडल्या त्यो अत्यंत बरी गजाली आसात आनी हे संदर्भात आमी एक हे ग्रिवेन्सीस आयकोपाक लागून एक कमिटी सेटअप करतले रोखडेच एप्रील म्हयन्या भितर आनी हे सगळे जे प्रश्न आसा ते सुटाव जातलो. स्पीकर सर, म्हाका तेंच्यांनी हाजेर उत्तर दिवंक ना, कारण तेजे पयशे जे आसा कितलेशेच पयशे जे लोक मेल्या उपरांतय घेता ते वयर वयता काय कितें जाता ते कळूंक ना म्हाका. मेल्या उपरांत पयशे अकाउंटा वयल्यान काडलेले हांव केसीस दाखयता मान्य मंत्र्याक. मेले उपरांत पयशे कोण घेवचे ना, मेल्ले खंय पयशे घेतले आनी हांव केसीस दाखयता. पूण ताजे जर कोणी जर वारस आसात ते जर काडटात जाल्यार ते आमी चवकशी करतात. ताजे म्हणजे जिते आशिल्ले घेतात, जिते आशिल्ले घेतात. हय, जिते आशिल्ले जर जिते काडटात आशिल्ले घेतात चवकशी तेंचेर करया action जावपाक जाय. आनी ती तेंचे कडल्यान रिकवरी करया. श्री मायकल लोबो. What is the time taken for processing an application when it is received in the Office of Social Welfare of the Anand Social Security Scheme? And Speaker Sir, are there any changes being proposed in this scheme which will help the people of Goa by relaxing the age limit to 58? रिलॅक्सेशन ना हांगा जे 60 वर्सांचे आसात, जे विधवा आसात, जे हँडिकॅप आसात अशा लोकांक ही स्कीम आसा आणि जो टायम पिरियड जो आसा जशें एप्लिकेशन येता तशें आमी क्लियर करीत आसतात. आनी उदळ सांगलां की आमचे कडेन आतां जे एप्लिकेशन आसा ते आमी मोर दॅन 50% क्लियर केल्लें आसा. आतां एप्रील म्हयन्यात सगळ्यांक पयशे मेळटले. श्री नरेश सावळ. ऑनरेबल मेंबर रोहन खंवटेंचो प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाक अनुसरून जो पर्वरीन प्रॉब्लेम आसा तो बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघात तोच प्रॉब्लेम आसा की 2-2, 4-4 म्हयन्याचे पयशेच तांकां मेळना. पूण एखाद्या वेळाचेर समजा जर एखादो हँडिकॅप आसत, एक जाणटो मनीस हातरुणाचेर आसत किंवा पॅरलायज जावन जर घरान आसत जाल्यार ताका समजा जर ताका जर ते पयशे मेळूंकच ना, ताका हाडपाक व्हरपाक कोणूच ना, त्या वेळाचेर ताणें कितें करप? एक्चुअली बँकेचे जे लोक आसात ते तांकां एक सर्टिफिकेट दितात आनी थंय ताका कोण वळखता म्हणून जावं तो जिवंत आसा लायफ सर्टिफिकेट हाजे कडेन व्हरतात आनी तेजो तो फॅमिलीचो मनीस काडटा. आनी तुजे कडेन समज अशें जें कितें आसलें जाय जाल्यार तूं म्हाजे कडेन दी न्ही. मेल्ल्याचे पयशे काडटा मरे, कितें आशिल्लो काडपाक कितें जाला न्ही. अश्यो कितल्योश्योच केसीस आसा की 4 म्हयन्याचे आपणाक पयशे दिवंक ना, 2 म्हयन्याचे आपणाक मेळूंक ना, अशा पद्दतीच्यो कितल्योश्योच केसी आसा. आतां म्हाका तुमी एक सांगा की जेन्ना एखादो मनीस मेलो किंवा तेचे समजा ताका डबल बेनिफिशरी आसा आनी ताणें त्यो घेतलेले आसा ते तुमी रिकवर कशें केल्या किंवा कशें करता? न्ही काही आमी रिकवरी केल्ली आसात पूण तेंचे घरचे लोक आसात न्ही जे कोण काडल्यात तांचे आमी संशोधन करतात आनी त्या प्रमाणे रिकवर करतात आनी रिकवरी चालू केल्या. कितें तुमी केल्या आतां पर्यंत केल्या? ताजो तुवें म्हाका तसो स्पेसिफीक प्रश्न विचारला तेजें उत्तर दिता आशिल्लो. केल्ले आसात आमी, पूण हे संदर्भात तुवें म्हाका स्पेसिफीक जर प्रश्न विचारलो जायत अजून टायम आसा हांव ताचें उत्तर दिवंक शकता. विशय म्हत्वाचो म्हणून मातसो एक ल्हानशें